गोय सरकाराक जीएमआर कंपनी कडल्यान मे म्हयन्यासावन येणावळ येवपाची आशिल्ली, पूण आतां आयकपाक येता ते प्रमाण तांकां डिसेंबर मेरेन येणावळ सूट दिल्या। विरोधी आमदार विजय सरदेसायान हो विशय उक्ताडार हाडीत सरकाराचेर फार पेटयल्ले। ताका आतां मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्या। मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत सांगता, जीएमआराक कायद्याच्या तरतुदी प्रमाण सूट दिल्या खंय। देखून विरोधकांचो आरोप चुकीचो आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। जीएमआर एअरपोर्ट म्हणटा तो सरकारी जावंय जाल्लो आहा। आतां हें कित्या खातीर म्हणटा हो एअरपोर्ट कंप्लीट करपाक तांणी पयलीं 3,500 कोटी मोडटा म्हणिल्ले, ते तांणी मोडले 1,900 कोटीच, म्हळ्यार 1,600 कोटी कमी मोडून पसून सरकारान तांकां 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिली सिटी सायड डेव्हलपमेंट। ताजे मागीर आतां 37% जे सरकाराक मेळूंक जाय रेव्हेन्यू एवरी मंथ फ्रॉम मे 2024 तेन्नाच्यान आतां सरकार एक प्रपोजल कॅबिनेटान मूव करपाचो आहा म्हणून आमकां रिलायबल सोर्सीस सांगतात की हे जे सरकाराक पयशे येवपाक जाय, सरकार म्हणटा आपल्याक नाका टील डिसेंबर दे आर विलिंग टू वेव इट ऑफ। म्हयन्याक एक मिनिमम 40 कोटी म्हळ्यार बेसिकली जर पळयतले जाल्यार सरकाराक 18 कोटी म्हयन्याक येवंक जाय। हे 18 इंटू डिसेंबर मेरेन म्हळ्यार जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 7 महिने, हे 7 महिन्याचे 18 कोटी पर मंथ सरकार वेव ऑफ करपाक सोदता अप टू मार्च 2025। म्हळ्यार सरकाराक पयशे जोडपाक कित्याक नाका हो प्रश्न म्हाका पडटा। ना जाल्यार बारीक मनशाक तुमी इलेक्ट्रिसिटी फारीक केली ना, उदकाचें बील फारीक केलें ना म्हणून तांची डिस्कनेक्ट करतात तुमी। हांगा तो मनीस जोडटा। जीएमआर म्हणटा तो एक फुल्ली ऑपरेशनल एअरपोर्ट, तुमी मोपा बंद उडोवन तांकां वयर काडूंक सोदतात। तांचे फुडें एस्टिमेशन आहा एज पर रिपोर्ट्स विच आर देर इन पब्लीक डोमेन। एस्टिमेशन अशें आहा की 2028 मेरेन 95% इंटरनॅशनल ट्रॅफिक विल बी फ्रॉम मोपा। सो हाजो इतलो तुमी ताका फेवर करतात। आतां आशिल्लो एअरपोर्ट तुमी बंद उडोवंक सोदतात आनी थंय जी जोड जाता ती जोड सरकाराच्या वाट्याक जी पयशे येवपाचे आशिल्ले ते सरकाराक नाका। बरेच जाण म्हणजे फाटल्या फावटी एक मिस्टेक डेट जी सांगपा खातीर फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हाज्या कडल्यान जी थोडीशी चुकलेली, कारण चुकलेली म्हणजे पयलींची डेट्स तशी आशिल्ली 31 मे 2024 आशिल्ली, ती डेट फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगलेली तर रेक्टिफिकेशन ऑफ फ्लोर ऑफ द हाऊस करतलोच। बट जस्ट खूब जाण वेगवेगळो बोवाळ आनी आरोप करपाक लागला, म्हणून थोडेशे जे आसा पळय न्ही जीएमआराचो आमचो गोवा गव्हर्मेंट आनी जीएमआर हांच्या मदलो जो कन्सेशनल एग्रीमेंट आसा ताच्या बाबतींत हांव थोडेशें क्लियर करपाक सोदतां। आतां अकॉर्डिंग टू युअर कन्सेशनल एग्रीमेंट इट इज एन आर्टिकल 36.2 G 36.2 A epidemic which is an COVID-19 its implications with the fourth major event which COD agreement जो आहा पळय न्ही 30th of May 2022 तो 7th of December 2022 पर्यंत गेलो। ताज्या उपरांत कमेन्समेंट ऑफ द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द एन्युअल प्रिमियम 31st of May 2024 हो जो आसा तो 7th of December 2024 जालो। द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द जीएमआर विच इज स्टार्टेड ऑन द 6th of December 2022 त्या खातीर फ्रॉम दॅट डे ऑनवर्ड्स इट इज एन 2 years which is then 7th of December 2024। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।